मुळगांवचो कोळशाचो विशय सोपून सोपना. उगाळून उगाळून रस्तेच न्हय विशय लेगीत काळो जाला. आता गोवा फॉरवर्डाच्या शिष्टमंडळान शेख धनी आनी कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन मुळगांवचो एमपीएचो अध्यक्ष डॉक्टर एन विनोद कुमाराची भेट घेतली. एमपीएतली कोळसो हाताळणी बंद करून क्रूज पर्यटन सुरू करात तांणी मागला. आयकयात. एमपीएची एरिया जी येता ज्युरिडिक्शन हांगा तांकां डबल फी फारीक करची पडटा. गोंय सरकाराक ते अप्रॉक्सिमेटली वर्साक 2 लाख फारीक करता. त्या भायर ते आतां म्हणटा एमपीए 1,60,000 घेता वर्साक. हे खंयचो कायदो? सरकार गोंयची सरकाराची जमीन ही. त्या भायर एमपीटीक हांगा पोर्ट ट्रस्ट सेटअप करपाक दिलो. आतां जर कोण तरी आतां वेलसांव पर्यंत जर कोण शेक घालता ताणें जर फाल्यां 1,60,000 भरूंक जाय एमपीए म्हणजे मुर्मगांव, आतां अर्थूच ना. आनी त्या भायर 2 लाख. सो हातून एक वाट काडूंक जाय. आमचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय येणारे विधानसभे सेशन जे आसतलें जुलायन टुरिझम दिवाळ निश्चिंत आमी काडून वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक कसो आमी न्याय दिलो पयर जियल टावट बंद करून, तशेंच हांगाय तांकां न्याय दिवपाक आमी हे करतले. आनी थर्ड म्हणटा ते घरां फिशरमॅन कम्युनिटी जे एरिया आसा थंय जर ते कितें करता जाल्यार तांकां एमपीचें परमिशन घेवचें पडटा. तुमी जर वचशात नोटिफिकेशन वाचशात किंवा हे वाचशात कितें वेबसायटीर वचात एमपीएच्या, खंयच ज्युरिडिक्शनाचे मॅप ना. सो नो वन नोज अप टील वेर इज अ ज्युरिडिक्शन. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड हिम की तूं अपलोड कर वेबसायटीचेर एमपीटीच्या वेबसायटीर ज्युरिडिक्शन तुमचें खंय पर्यंत आहा तें, सो दॅट अकॉर्डिंगली वी कॅन टेक अप दिस. सेकंडली ताणें म्हणलें की विथ रिगार्ड टू शेक ओनर्स कितें रेट आमी ठरोवना मिनिस्ट्रींतल्यान. सो म्हणल्यार तूं आमच्या पत्राक उत्तर दी. अकॉर्डिंगली वी हॅव आमचे युनियन मंत्री आसात टुरिझमाचे हांगा मिनिस्टर फॉर स्टेट बाब श्रीपाद नायक, तांचे कडेन आमकां हो विशय मांडून जाता. आनी गोवा फॉर्ड पक्षान जे विशय आज पर्यंत घेतला हांव परतो रिएटरेट करता. जे विशय आमी घेतला तो आमी तडेक लायला. हालींच तुमी पळयला आसतलें विधानसभेन बोवाळ करून वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक आमी न्याय दिवपाक हे केलो. सरकार भाग पडले की ते जियलाक मेतेर करचे ना आनी टावट म्हणून ते बंद जातले. सो बाकीचे विशय जो आमी घेतलात, शंकर बाबान तांकां क्लियर कट चेअरमॅनाक सांगून दिले की कशे तरेन पोल्युशन जाता. ताणें आपल्या बरोबर तूं यो, आपूण तुका पर्सनल आमी तुमकां आनी जयेशान दोगांयनी सांगलें की पर्सनली तुमकां आमी व्हरता. आनी पोल्युशन खंय जाता ताणें एक पॉझिटिव्ह सिग्नल असो मेळ्ळो की ही इज ओपन टू. आपूण अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो ताणें सांगलो की कोल हँडलिंगाचे आमचे कडेन येता पूण परमिशन आमी दिना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड दिता. म्हणजे ताणें क्लियर कट पॉट दाखयला गोंय सरकारा कडेन. जे पर्यंत जर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड परमिशन दिना जाल्यार हांगा हँडलिंग जावंक शकना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू.